Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. दोडामार्ग तालुक्यातल्या विर्डी हांगासर महाराष्ट्र सरकारान जे धरणाचे बांधकाम उभारले त्या बांधकामा खातीर जो पर्यावरणीय परवानो जाय तो महाराष्ट्र सरकारान घेवंक ना आणि ही जेन्ना बाब आम्ही म्हादय पाणी वाटप लवादा समोर लक्षात हाडून दिली त्या बरोबर महाराष्ट्र सरकारान आम्ही ह्या संदर्भातलो पर्यावरणीय दाखलो जो आसा तो घेतले अशें सांगले, पूण अजून मेरेन ह्या विर्डी धरणांक तेंच्यांनी पर्यावरणीय दाखलो आसा तो घेवंक ना। हे काम तशेंच आसतना अर्दवट आसतना महाराष्ट्र सरकारान सध्या दोडामार्ग तालुक्यातल्या कुकेरी ह्या गांवान जंय ऐतिहासीक असो हनुमानगड आसा त्या परिसरात हे धरणाचे काम जे आसा ते नेटान सुरू केल्लेले आसा। ह्या न्हंयचो उगम जो आसा तो 7 तळी या सह्याद्रीच्या घाट माथ्याच्या परिसरात जाता आणि मागीर हे उदक जे आसा हे कुकेरी गावातल्या दोन्ही खोल हांगा येता आणि दोन्ही खोलांतल्यान हे उदक जे आसा ते तळकट गावातल्यान कळणे नदीक मेळटा। तर हे उदक जे आसा ते चांदेल जलशुद्धीकरण प्रकल्प जो आसा गोवा सरकारचो तेका हे उदक मेळटा। सध्या ह्या उदकाच्या भाराचेरूच गोंय सरकारान चांदेल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आसा तेची क्षमता जी आसा ती वाडोवपाची थारायल्ली आसा आणि एकंदर हाच्या फुडें मोपा विमानतळाक आणि औद्योगिक आस्थापना खातीर जे उदक जाय ते उदक पुरवपा खातीर गोंय सरकाराक मारामार निर्माण जातली आणि अशा पार्श्वभूमीचेर महाराष्ट्र सरकारान हे जे काम सुरू केल्लें आसा त्या कामाक लागून एकंदर कळणे न्हंयच्या अस्तित्वाचेर संकश्ट येतली। ह्या सगळ्या प्रकल्पाक लागून गोंयचेर एक अरिश्ट येवपाचें आसा आणि ह्या संदर्भात गोंय सरकारान महाराष्ट्र सरकारा कडेन जी उलोवणी करपाक जाय, मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग जाय तो कांयच केल्लो ना आणि महाराष्ट्र सरकारान एक तर्फी ह्या धरणाचें काम जे आसा हे काम सुरू केल्लें आसा। आमी धरणा विरोध करता ते हेच्याच खातीर की अशा प्रकारचे धरण प्रकल्प जेन्ना जाता तेन्ना तेतूंतल्यान ना पेयजलाची ना शिंपणावळीच्या उदकाची गरज भागना। हाचो कटू अनुभव जो आसा हो आमकां साळावली धरणाच्या माध्यमांतल्यान आणि तिळारी धरणाच्या माध्यमांतल्यान समोर उबो आसतना महाराष्ट्र सरकारान कुकेरी हांगासर ह्या परिसरांतल्या लोकांक उदकाच्या पिवपाची उदकाची सोय करपा खातीर हो धरण प्रकल्प आमी उबारता अशें जरी सांगला तरी हे पुराय तरेन अतिताय आसा, कारण हातूंतल्यान महाराष्ट्र सरकारचो हेतू जो आसा हो स्पश्ट जावंक ना। सिमेंट कॉन्क्रीट लॉबी जी आसा ती आमच्या देशान नेटान काम करता आणि त्याचोच हो पुरावो महाराष्ट्र सरकारान आमकां कुकेरी गांवांत दाखोवन दिल्ले आसा।